here because minus them, you don't become happy. So they are an addition to our happiness. Always remember this. We are like two sides of the coin. And when both the sides are looked at, then it's a full coin. It's a full society, it's a full life, it's a full of happiness life. So we depend on each other. आजचं दीस पळयसा तो बायलांचो दीस. आमकां एक दीस पावना. सदांच आमचो दीस. कित्याक आमी वसत आसा. आमी घरांत आसात, आमी ऑफिसांत आसा, आमी रस्त्यार आसा, आमी कोणाक पावपा आसा, आमी जाणटेल्यांक पळोवपा आसा, आमी भुरग्यांक वयर काडपा आसा. आमचो रोल सोंपना. म्हणटकीच आमकां 365 days of the year आमकां फुलां दिवन आमचो वेलकम करपा जाय. फॅमिलीनी आनी सगळ्यांनी. तर हो दीस इंटरनॅशनल विमेन्स डे एक्सेलरेट एक्शन म्हणून केला. एक्सेलरेट एक्शन म्हणजे कितें? बायक चलयता कोणूय एक्सेलरेशन कितें? स्पीड लावप. तर आमी आतां स्पीड लावपाक जाय. आमकां जस्टीस मेळपाक, इक्वॉलिटी मेळपाक. आमी चिंततली कितें इक्वॉलिटी सरकारसान पडटली काय म्हणून अर्थक्वेक जातलो आनी इक्वॉलिटी पडटली आमचे हांगा. ना, आमकां इक्वॉलिटी आनी जस्टीस गॅरंटी केल्या आर्टिकल 14, 15, 19 and 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किंवा भारतीय घटना बूक आसा आमचो, कायद्याचो बूक आसा. ते कायद्यान 1915 येयलो तो. ते कायद्यान आमकां सगळ्यांक, सगळे बायलांक इक्वल हक आसा तांच्या बरोबर भोंवपाक, चलपाक. तांणी आमकां आपले इक्वल म्हणून मानपाक. कोणी आनी सगळ्यांनी आमकां इक्वल म्हणून तुका सोडूना तो आमचे. तर आमकां मानपाक की आमी वांगडी. चेड्याको जाता तेश कोन एक चोडा कडेन कोण जात ना. So after that I thought like helping the people. Then I contested for the panchayat election. कोणाक सपोर्ट आसना. मुगे कोण मनशान मुगेलो वोट OBC केलो. म्हाका बसना जावपाक. हांवें दुसऱ्या वॉर्डाक वचून बसलें. And today I go as a सरपंच. आमगेले हाफ एंड हाफ आसलोलें मुंच बंदे आनी बायले मदें. सो टायमा मदें हांवें उतर दवरलें आनी हांव रिजायन जालें. कित्याक उतर तें उतर म्हणून. जायत जाणांनी म्हाका फोन केलो, काय तूं देंवनाका, तूं बरें कोता काम. आनी त्या मनशान सांगिल्लें हांव एक उतरा मनीस, कित्याक दुसऱ्यांकूय चान्स दिवपा जाय. सो सगळ्यांक बायलांक म्हाका आतां स्ट्रॉंग रावय. आय ओपनर कसो बायलांचो एकवट, प्रेसिडेंट एंड द फाउंडर. तिणें जे आमकां हे बुका बद्दल आमचे बुकाम तिणें केलां, तिचे जिवितान ते आमच्या मुखार दवरला आनी कित्याक पासो ती मुखार दवरली. तर इट्स अ रियली आय ओपनर फॉर अस टुडे फॉर एवरी वन. तो जे क्रायम्स आयज आमच्या मुखार गोंयांत जातात, दे आर एनॉर्मस. देर इज नो लिमिट्स. And I would like to say that really all women should get their respect at all stages. जो आमकां हो रेस्पेद मान मेळपाक गरजेचें. जेन्ना आयज आमी इंटरनॅशनल वुमन्स डे सेलिब्रेट करतात, तर इट शूड नॉट जस्ट गो इन दी एअर, बट वी शूड गेट रिस्पेक्ट. आमकां जे अत्याचार आमचे जातात त्याचेर देर शूड बी एन एंड टू इट. प्ले कोता हांव ह्या संवसारान. जावं एक धू कशी, एक भयण कशी, एक आवय कशी, एक घरकान्न कशी, एक फ्रेंड कशें आनी एक कुटूंब बरो जातलो जाल्यार एक बायलेची चड गरज. एक बायल जशी आपल्या पावलांनी चलता त्याच पावलांनी ताची भुरगीं चलता. ताच्या भुरग्यां उद्देशीं ताची आवय कशी ती घडोवन येता. आयज हांवूय हे पॉलिटिकल जिवितांत म्हज्या हो म्हजो 3rd tenure कसो. 2008 हांव सरपंच जातलें कोलवाचें. मागीर परतें जालें इन 2011 समथींग. म्हज्या 5 मेंबराक दिल्लें आनी मागीर परतून म्हाका कडेन दिलें. आनी आतां परत
कोलवाचे सरपंच प्रेसिडेंट आसा. इट्स नॉट अ इजी थिंग सरपंच जावपूय. कुटुंब सांबाळपा जायो, घराबो, घरकाराक, भुरग्यांक आनी तेच बरोबर आख्खोच गांव हिंगा थिंगा वचपाक पडटा. पूण देर इज एन अंडरस्टँडींग. भोव बायलांचे मदें एक अंडरस्टँडींगूय आसपाक जाय. असलें हितून केन्ना लेट जाता, केन्ना बेगीन आसताय, केन्ना कसलें काम पडटा. समजिकायेन आमी मुखार वता. सो सगळ्यांक तुमकां म्हणूंक सोदता आमचो रोल ल्हान कसो म्हूण समजू नाका तुमी. हिंगा हांवें ती बसोन तुमचोय रोल तितलोच आमचोय तितलो. पूण जायतीं जाणां आमच्या सुबेज रोल करतात. आमी गोड पॉलिटिकल हितून गोड शायन जालीं आसतलीं पूण तुमी तुमच्या जिवितान तुमी व्हडलीं. हांव आतां चिंत्ता सगळ्यांक स्टोरी सांगले भशेन सांगोच म्हळ्यार फ्रॉम स्टार्टींग फ्रॉम मदर्स लायफ टू वायफ डॉटर सिस्टर एवरीवे वुमन्स आर देर. सकाळीं पयलीं काम तुमगे कमी जाता. आमी कामां वयता जाल्यार आमी लेट उठता कित्याक तुमकां पयलीं उठोन आमकां चाव करची पडटा. पयलीं भुरग्यांक रेडी करची पडटा. एट वन टायम वेन आय वॉज ऑन द शीप आमी चिंतताले जायते पयलीं चिंतप सांगता. आमी सोडटा न्हू बायल करतली बट बायल कितें करता तेंगे काम आमच्या लेगीत फाट करूंक जायना. I respect you, I salute you all the women for this. कित्याक म्हाका दोग जाण तीग जाण भुरगीं, दोग जाण बाब, दोग जाण बाय आनी एकलो बाब. आतां मुगे स्टोरी सांगता पडली. हांव पळोवन मुगे व्हडलो बाय तेमगे सारकें काळजाचें मागीर दुसरें आनी सो दुसरें बाय जाता म्हाका कोणें फोन मारलो तूं सेट जालो कितें मारलो. हांवें कित्याक ना तुका दुसरें बाय जालो मारलो म्हण देवान जाय देर वाट ओपन केलो हांवें दिनाक म्हूण सांगलें. So it's not that चेडो चोडू it's all same and जे पळय मॅडमीन सांगलां सगळ्यांक इक्वल मेळोंक जाय. कित्याक आमगे धर्मा एक आहा कित्याक दादल्या बोर आनी बायले वचलेली. सो दॅट मीन्स वी आर इक्वल, वी आर नॉट डिवायडेड ऑर अपार्ट. प्रत्येक जाग्यार हुयना जाल्यार तुमी म्हाका आनी आम आदमी पार्टीक तुमी रिप्रेझेंट जाल्ली आहे. सो आय रियली थँक यू ऑल काळजा आसोन. आनी ही जी टीम आहा ही टीम आमी वाडोवपाची गरज आहा. मार्चाचे 10 तारखेर म्हाका ओथ केल्यार 3 वर्स कंप्लीट जातली. आज 8 तारीख आनी 2 दिसांनी आय विल बी कंप्लीटिंग 3 years एज एन MLA फ्रॉम द टाइम आय हॅव टेकन एन ओथ. आनी तुम चल जातले एवरी सिंगल डे आय हॅव एन्श्योर्ड आय एम डुईंग समथिंग ऑर द अदर फॉर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हो जो बदल जो दिसती पडटा हो बदल फकत दिसती पडटा तुमकां लागून. कित्याक तुम जरी तरी काम करूना, तुम जरी तरी मुखार येवन ते वगत तेंको दिवना जाल्यार आज हो बदल आमकां सगळ्यांक दिसती पडनासलो. सो आज जेन्ना आमी वुमन्स पावर वुमन्स एम्पावरमेंटाचेर उलयताय प्रत्येक बायलेक जावं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं गोंयांत हांव सदांच तुमकां प्रोटेक्ट करपाक तुमगे रायट्स तुमकां दिवपाक मुगेले वावर आसतलो.